विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागतू आणि नमस्कारू. आज आमगेल कार्यक्रम आसा कहाणी प्रेरणाची. आज आमगेल सोयरेसची एक परिसर प्रेमी पर्यावरणांतू परिवर्तन हाडचीत आसले मियावाकी फॉरेस्ट नावे मियावाकी रान्न म्हणले बेळवेसूचाक वाड्डोचाक हांगेले समर्पण कोण दिवनो आपणाक ताका समर्पण करनो आणि परिसरांतू क्लीन आणि ग्रीन आसुका सगळ्यार काही हाजी निमित्त बरे जावका म्हणले का विषया खातीर समर्पित करता आशिल्ले श्री के महेश शेणाई वय ते मियावाकी रान म्हळ्यार कसले म्हणो आमकां मस्त जाणां कसं म्हणो गोत ना आशा पुरो. आत ते आमी हांगेला उरलो न्हू आयकून कसं म्हणो प्रेरण घेवया. जायनावे येया सकट फुडें आमी तांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. नमस्कारू. नमस्कार. महेश या विश्व कोंकणी वीक्षकांक सक्कड जनाक नमस्कार वंदन करता. आत मुखार वचपश फुडें हांव तांगेले एक किरू परिचय दिता. के महेश शेणे हांणी उडपा लागीं खटपाडी गांवचे हांगेल प्राथमीक शिकवण कन्नड मिडियमांतू शिकून बिझनेस मॅनेजमेंट उडपांतू UPMC कॉलेजांतू शिकलेंची. अर्थांची ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष दोन पर्यावरणांतू परिवर्तन हाडचीत आसले मियावाकी रान्न वाडोवचे कामांतू समर्पित कोण घेतिलस आणि समाज सेवा करता आसाची. हांगेले घरा हितला मागशी हांगेल अज्जाल नावारी गणपती वना म्हणून मियावाकी वने हांणी फॉर्म केलेले आसा. सुमार 10,000 पशी चड झाड वोवन ऑनलायनारी जनाक मियावाकी रान्ना ಬಗ್ಗೆ निशुल्क तरबेती दिता आसाची. हांगेला अंडर हांणी 50 पशी चड मियावाकी रान्न विंगड जाग्यारी वाडोवच्याक स्फूर्तीदायक जावन आसाची. परिसर संरक्षणेचे हांगेल काम पळोवन गुरुतिसून हांकां कर्नाटका गव्हर्नमेंटान 2024 उडुपी जिल्हा कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती दिल्लेले आसा. आणि बेस्ट ग्रीनरी अवॉर्ड बाय स्पंदना वाहिनी हांणी उडपा गांवांत हांकां गुरुतिसून हांकां दिल्लेले आसा. तितलेनी विंगड संघ संस्थे हांणी पुरे हांगेल कामाक बेशक दिवन हांकां मस्त सकडे बहुमान अवॉर्ड्स पुरो दिवन हांकां गुरुतिसून घेतिल्ले आसा. हांगेल पत्नी श्रीमती गौरी शेणै उडपांतू पूर्ण प्रज्ञा इवनिंग कॉलेजांतू उपन्यासकी जावन आसा. ती हांकां 2 चेडूं मालगड चेल्लो अमेया आणि अन्विता म्हणून 2 चेडूं आसाची. येया आता आमी हांगेला उरलो न्हू आयकून घेवया या मियावाकी रान म्हळ्यार कसले आणि हाजे निमित्त कशी आमकां पोल्युशन आणि काडू जाता म्हणून आमी हांगेला उरलोया. नमस्कार जयश्रीमाई. धन्यवाद तुमगेला इंट्रोडक्शन कोण दिलेलेक. तुम्ही आता निमगेला प्रश्न कसा म्हळ्यार मियावाकी रान म्हळ्यार कसने आणि त्या कशी करचे म्हणून सांगून फुडें हांव एक तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स दिता. इता म्हळ्यार तुमकां इतले सगळे फॉर्मांनी तुमकां रेकॉग्नायज केला गुर्तीस दिला तुमकां अवॉर्ड्स दिला. सो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स फ्रॉम आवर विश्व कोंकणी टीम. धन्यवाद. तुम्ही आज एनवायरमेंट आणि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ताजे खातीर मस्त काम करता आसाची. सो खुशी जाली. आता तुमगेले मियावाकी अरण्य म्हळ्यार रान करचे एक विधान. ओके हे मेथड सोदून काढलेले अकिरो मियावाकी म्हणजे जपानाचे एक सस्यतज्ञ. सो ताजे निमित्त हे वर्ल्ड वायड कसं जाला म्हळ्यार मियावाकी डेन्स फॉरेस्टेशन मेथड म्हणून सांगून पॉप्युलर जाला. तागेले नावार ताण ते सोदून काढले निमित्त. सो हे नाव मात्र मियावाकी फॉरेस्ट म्हणून हॉड असं नाव. बट सम पळोवचे गेल्यार हे सना जागेंत करता आसले रान ताका कांय मस्त जाग जावका म्हणना मस्त रूख जावका म्हणना सन जागेंत एक अर्ध सेंटसान समेतच आमी हे रान करूं साध्य जाता. सो जपानांतू ताण रान कसले केलें म्हळ्यार थंय सॉयल इरेक्शन थंय भूकंप आणि ते माती पडता आसता. हांव तुमी हांगेले प्रत्येक कोंकणी उलयताले हांगाचे आमी भारत भुमींतू जन्म घेतलेले आमी देवाक कितलं स्मरण केल्यार वय कितलं थँकफूल जाल्यार नुपरो कसले म्हळ्यार आमगेल हांगा तसले जपाना कंपेर केल्यार आमकां मस्त कसं भंय ना. सेफ्टी आसा तांणी सेफ्टी आसा ती.
आणि आमकां सूर्य केन्नाय मेळटा. वेस्टर्न कंट्रीज तांणी प्रकाश म्हळ्यार सूर्य केलो पाटी आयल्यार आयले ना जाल्यार ना. एका रात्रीचो समेत आसता 9 घंटे, आमगेले सांजवेळ 6 घंटे भितर येता. सो जपानांत ताणें केला हें सॉयल इरेक्शन जावचेकोस्कर, ताका रब करचेकोस्कर. बट आतां वर्ल्ड वायड तूं हें दुसऱ्या रिजनाकोस्कर करता ती. हो 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 सकट जनान सक्कर जन करता అది వెరీ వెరీ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜಲ್ಲ हें. आतां मुख्यವಾಗಿ करचें कसं लेका म्हळ्यार एक आयच्या दिसान तूं मस्त चॅलेंज कसं म्हळ्यार एअर पोल्युशन. त्या एअर पोल्युशन रब करचेकोस्कर अनेक चॅलेंजेस कसं म्हळ्यार आयचे हीट. आतां शाख कसं जाता असं ग्लोबल वॉर्मिंग त्या इडी जगताच्या समस्यांनी कोटीगटले रुपये ताजेर इन्वेस्ट करता आसा ती. सो हीट असं मागीर एअर पोल्युशन असं अनेक चॅलेंज कसं म्हळ्यार अंडर वॉटर टेबल म्हळ्यार आज प्रति एक कडेन कॉन्क्रीट घालून पावस पडला जाल्यार भूमी भितर वचना उदक. सो ते ब्लॉक करून सोडला. ताज निमित्त आयची तुम्ही पळोवचें पळय आमी करावळी भागांत आसल्या समेतची आमकां फेब्रुवारी मार्च म्हणटाना उदका शॉर्टेज आनी पुरो येता. सो ताजे निमित्त हें फॉरेस्टेशन केल्यार अंडर वॉटर टेबल अंतर्जल मट्ट चढता. उणी जाल्यार प्रॉब्लमाक सोल्युशन जाता. अनेक मस्त व्हड चॅलेंज कसं म्हळ्यार हांव तुमी सान आसतना आमकां गुब्बची चिट्टे पुरो मस्त पळोवचें मेळटा आसलें. सो तसं आतां संतती आतां डेंजरार आसा. सो गुब्बची चिट्टे मागीर मोवा मुसू तांकां पुरो आतां आमकां आतां वेवस्था ना जाला. सो हें केल्यार हक्कानी पुरा लाभ मेळटा, जाग मेळटा तशें जाता. सो मियावाकींतल्यान मॉनिटरी बेनिफीट एक सोडून वरलाल मस्त बेनिफीट मस्तच. तर हांव केलो तुमकां एग्जाम्पल सांगलें. एक हीट जावचे कंट्रोल करूंक, आनीक एअर पोल्युशनाक, आनीक तुमगेलें अंडर वॉटर टेबल अंतर्जल वट्ट वृद्धी चड करचेकोस्कर. सो मियावाकी आतां हें रिजनाकोस्कर वर्ल्ड वायड मस्त पॉप्युलर जाता. मियावाकी मियावाकी अरण्य म्हणून सांगू न्हू. आतां कळ्ळें. हय तें तुमकां हातूंत भितर वचच्या प्रेरण कसं आयली? हा प्रेरण कसं म्हळ्यार एक हें मियावाकी अरण्य म्हगेल्या अज्जान नांवार हांव स्मरणेर केला. गणपती वना म्हणून सांगून तुमगेल्या घरान पोसाराल कटपाडीन. कटपाडी हय आमगेले अज्जा कृषिका आनी आमकां त्या कृषी ಬಗ್ಗೆ पूर्ण आशिल्लें. आनी हांव कसं म्हळ्यार एक रिती जन कशें म्हळ्यार कसं विशयावेर हात बसून बसताल जन हात बांदून बसताल जन कसं करका म्हूण सांगून आयज दिसान तूं खंयचे डॉक्टराल क्लिनिका चमकल्यार तुम्ही पळोवचें पुरो ती पुडी कशें आशिल्लें म्हळ्यार अज्जांक नात्र हॉस्पिटलाक घेवन येवचें आशिल्लें. आतां नात्रांक अज्जांनी पुरो हॉस्पिटलाक घेवन येता आसत. तितले हुशार नाशी जेवचेक वन ऑफ द मेन रिजन कसं म्हळ्यार एअर पोल्युशन. सो एअर पोल्युशनाक कसं करका म्हूण सांगून म्हगेलें पुडून मन आशिल्लें. तसाल टायमार एक 8 वर्स फुडें हांव ಸ್ವಲ್ಪ मियावाकी अरण्य ಬಗ್ಗೆ स्टडी केलें. बॉम्बे, चेन्नई, बेंगळूर थंय पुरो वचून पळोवन डिस्कशन करून नंतर आमगेले कोस्टल कर्नाटका जेवका म्हूण सांगून केल्लें. तें आयज मस्त पॉप्युलर जाला. आज कशें जाला म्हळ्यार बीदर तुलेन चामराजनगर, बेळगाम टू कासरगोड थंय म्हगेल्या मियावाकी ऍक्टिव्हिटीज पुरा डिस्ट्रिक्टांत स्प्रेड जाला म्हूण सांगूक मस्त खूश जाता म्हाका. व्हेरी गुड. कंग्रेट्स. आता त्यात तुमकां तशी कोरक जाल्यार कसं पुराय चॅलेंजेस तांकां वचून मेळूक पुराय आनी इझिली हा म्हणली वेळ तुमकां गोत कन्विन्स करच कती. तुमकां गोतच कसं म्हळ्यार कसं आमी काम करताना फर्स्ट करताना मस्त चॅलेंजेस येता. जन हास्य सूर करता ती कसं दुसरे विपरीत करताना. सो म्हाका फर्स्ट चॅलेंजेस आयले कसं लायक म्हळ्यार जन आनी पुरो करूंक ओपनी सांगताना मियावाकी म्हणटाना कसं की कावासाकी म्हळाले नागनाथील पुरो म्हळाले जाल्यार हांव तें एक म्हणटा कसं जाता पळया म्हूण सांगून करता गेलो. सो करता रे म्हाका कसं जेवका म्हळ्यार मस्त जनान करका म्हूण सांगून म्हगेलें इंटेन्शन एक मियावाकी फॉरेस्ट न्हय आनी एक महेशणेल निमित्त कसं जायना. तसाल महेशणेल तसाल 1000 जन केन्ना येता ती त्यातनं कसं चेंजेस येता. म्हगेलें इंटेन्शन कसं म्हळ्यार एक डिस्ट्रिक्टांत एक 1000 महेशणेल तसाल जन तयार करचें म्हगेलें इंटेन्शन. सो फर्स्ट कश्ट जालें. बट आतां कसं जाला म्हळ्यार तें आतां एक फावटी पॉप्युलर जाले नंतर जना समेत ताजे इम्पॉर्टन्स कळ्ळा. आतां जन पुरो तांणी इंट्रस्ट दाखोवन सपोर्ट करता आसत.
कसं ना म्हणा जाग जाय कोता बंजे जाग म्हणता बॅरन लँड्स की कसं ना म्हणा जाग जाग जागे मेन फर्स्ट कसा जाऊ का मला मन जाऊ का करू ज्यांना इंटरेस्ट आपण कर का म्हणून सांगून मन जाऊ का कारण- मन गेल्यानंतर ऑटोमॅटिक जाग जाग येता होय सो तुम्ही निमगे प्रश्न जाग कसल जाऊ का म्हणारी खई झाड वयतात पण झाड वयला जास्त पड तसल जागो बंजर तो ऑब्वियसली झाड येना जला तर आम गेलं ह्या प्लांट वयला समेत जायना होय नाही मत्ती कसले मत्ती त्या ह्या कंडिशन कसं ना त्या ट्रीटमेंट कसं ना सो तुम्ही मियावाकीशी करतो म्हणल्यारी त्या ಸ್ವಲ್ಪ त्या ರೀತಿರಿ ವಿಧಾನ ಕರ್ಕ ಜಲರಿ ಫೋಂಡ್ ಕಡಕ ಮೈತಂತು ಗೊಬ್ಬರ ಗಲ್ಕ त्या मस्त मस्त काम असतं ओके सो दोन रितीर हांव प्लांटेशन करूक जनाक गाईड करता एक तुम्ही ऍक्च्युअल मियावाकीन सांगिल्ले रितीर करचे म्हणून हांव 7 वर्ष पुढे मियावाकीन सांगिल्ले रितीर केला तुमगेले आमगेला इतलांतो रितलांतो आमगेल घरांतो ओके बट आता कसं करतो मला ते एक्सपेन्सिव्ह जाला निमित्त इंडियन स्टायलर आम्ही प्लांटेशन करूक हांव मोटिवेट करता हांव ह्या संदर्भात तू आमगेला डॉक्टर रवींद्रनाथ शानबागाक हांव उडगास करता कसं लेका म्हळ्यारी त्यांनी एक म्हळा उत्तर म्हाका मस्त आज समेत हार्टली टच जाला महेश एकलो एक रूख वयत म्हणजे समेत हांव तागेलो तसं ताका हांव सपोर्ट करता म्हणून सांगला तांणी रवींद्रनाथ शानबाग डॉक्टर मोहम्मद सो तद्निमित्त आजी खंयचे जागेर तुम्ही मियावाकी करूक जागेर रोवेत बंजरो जाऊ का एक फर्टाईल लँड जाऊ का तशें कसं ना खंयचे झाडान तुम्ही मियावाकी करूयात ग्रेट ग्रेट ते नीड ऑफ द आर जला आता खंडित खंडित तक ते वयली मागीर तक उदकाचे न्ही कशें अरेंजमेंट जावका जाता उदक घालका न्हय झाड वोवचे न्ही सोडची न्ही वय तक ಸ್ವಲ್ಪ कितली काल तक ट्रीटमेंट पळोवका एक आमगेल्या फ्रेंडान एक सांगिल्लें कसं म्हळ्यारी वन महोत्सव करूक फोटो काडूक आनी रब्बील तितले जन आसपळ तें झाड वांचे लाल जाल्यार त्या आज वन महोत्सव करचे अगत्य नाशिल्लें म्हणून सो मिगेल कशें म्हळ्यारी हांव कोण रान करू सांगता पळ मोटिवेट करता पळ तांणी तें उद्दा दिवचे कंडिशन असल्यार मात्र हांव तांकां करू सांगता नाजाल्यार हांव करू सांगना तांणी उद्दा दिवन 8 महिनो जस्ट 18 months आनी पळोवन घेवका मस्त उदक जावका की ना नॉर्मल झाडाक आनी तुम्ही कशें दितात पळय दिसा एक पटी 2 दिसा एक पटी नॉर्मल झाड कशें म्हळ्यार शिंया टायमार 3 दिसा एक पटी उदक दिल्यार कांय जायना 3-4 दिसा एक पटी उदक दिल्यार वांता पावसाळी वेळा कशी उदक दिवका म्हणून ना आणि शाके टायमार दिसा एक पटी दिल्यार लायक सो सेम थिंग आमी मियावाकी रान करताले समेत एप्लाय जाता तुम्ही 8 महिने तक पळोवन घेवका हांव कसं केलें म्हळ्यार स्प्रिंकलर घाललें स्प्रिंकलर घालून संजवाळे एक 10 minutes ओपन करून उदक ओपन करता आसलें तेन्ना तें उदक येता आसलें आत्तां हांव करता कसं करता म्हळ्यार आयदर स्कूल्स थंय हेडमास्टर प्रिंसिपल तांणी तांगेले चेडूमाल करेन उदक घालतात एकाची तांणी पळोवन घेताले एक ड्रीप घालताले एक स्प्रिंकलर घालताले तसं जाल्यार मात्र हांव तें करूं सांगता मागीर तांणी पळोवन घेता जाल्यार मात्र तांणी मियावाकी फॉरेस्ट करतात नाजाल्यार तांणी फॉरेस्ट करूंक वचनात तुमकां कसले स्कूल्स जाता आनी विंगड पर खंय तुमी करचें खंयी करयत स्कूलांत करयत आतां स्मशाना जाग आसा थंय करयत फॅक्टरी लागीं फॅक्टरी लागीं जाग आसा थंय करता ती मागीर खंयी जाग खाली खंय आसा मन खंय आसा थंय खंयी करयत ताका तें अशें जावका तशें जावका म्हणून कसं ना एक अर्द सेंस ना कितलेच जागेर समेत तशी करूंक जाता व्हेरी गुड आतां तें अशें मियावाकीन तूं उदक घालचे प्रॉब्लेम ना जाले मागीर ते वयतना ताका कसले मेथड्स आसा की अशें वोवका तशें वोवका मियावाकी म्हूण नांव आशिल्लें ना व्हरलें तूं फॉरेस्ट जाल्यार एफॉरेस्टेशन म्हणटाची ते टायम लागता एक एफॉरेस्टेशन करून रान कोरका जाल्यार ताका 100 वर्स लागच्या पुरो वयर येताना न्हय हक्क तशी कसं हें आसा एफॉरेस्टेशन आनी मियावाकी फॉरेस्टेशन डिफरन्स कसं नाही म्हणून तुम्ही सांगता असं म्हणलेला एफॉरेस्टेशनान तुम्ही खंयचे प्लांट वयत तुम्ही ते वयतात मियावाकी व्हड जाग करता ती कसले तांतू वयता ती जागर वयता ती मियावाकीन कसं डिफरन्स म्हळ्यार मियावाकीन तुम्ही 1 मीटर गॅप वचचे प्लांट टू प्लांट 1 मीटर सो आमगेल घरांत 1 सेंट्सांतू 110 ससी बस करायला हांवें 1 सेंट्सांतू 100 ससी कंफर्टेबल जावन बस करचे ससी आमगेल ह्या प्लेसांतू
आता आम्ही करावळी जसं ते ह्या प्लेसान खंयची ग्रो जाता पळय तसल तें ससी मिगेला लास्ट 7 वर्सां एक्सपिरियन्स अंतू फल दिता ससी पुशीची फल दिनातील ससी वग्गी ग्रोथ जाता म्हळ्यार तुमगेले चिक्कू आंबो पणस त्या परत जाता जाल्यार फास्ट ग्रो जावं तुमगेला बेव सागवानी असल पुरा फास्ट ग्रोथ जाता दिसता होड जाता वग्गी होड जाता नॉन फ्रूट बेरिंग ट्रीस मस्त वगी ग्रोथ जाता आणि ते दिग वाढल्यार लायक वय दिगा वाढता त्या सर्वायवलाकोस्कर दिगा वाढता रुंदाय वाढना ते सो तशेंच निमित्त तुम्ही स्थळीय जावन लोकल जावन ग्रो जावचे कसान सस आस पळय त्या तुम्ही नेटिव्ह म्हणतात नेटिव्ह वयस लोकल स्पिसीस म्हणून सांगून कसं सांगतात पळय त्या तुम्ही वयल्यार जाता हाजे निमित्त बदलावण कसं आयल्या नेचरांत तुमगेल हांगा जेवो ऑयल कडेन जेवो तुमकां तावळी सांगिल्ली तशीच एक महेश एक मियावाकी फॉरेस्टान कसं नाही जायना म्हणून सांगून सांगला हांव ऑयल तुमकां. कडेन कसले हा आम्ही वयल्याल कडेन कसं जालां म्हळ्यार आमगेल्या घरांत तूं आतां सकाळी रान्नांत आयल्यार सकाळीचे न्ही सांजवेळा पक्षी पुरा तांगेले कलरवा म्हणून कसं सांगता पळय तें आयकूं येता तुम्ही व्हेरी गुड वय वय तें आयकूं येता आनी एनी टायम तुम्ही एनी टायम दनपारा एक सूर्य बारी तापून आसता म्हणून सांगून सांगतात 1 घंटे 1.5 घंटे भायर प्लेसार आशिल्ल्या पुशीची आमगेल प्लेसांत एक 7 डिग्री तुलन 10 डिग्री टेम्परेचर उणे आसता वय तुमकां तें तमसाण आसता सो थंय भायर शाक चड जाल्यार आमगेल्या मियावाकी अरण्या भितर वचून बसल्यार दनपारा पीक अवर्सान तूं पळयल्यार तुमकां 5 तुलन 10% डिग्री तमसाण खंडीत सावट आसून तें खंडीत एअर पोल्युशन एअराचे हा प्रदूषणान त्या एरा प्रदूषण तुम्ही तें मेजर करपाक जाता तें मेजर करचें आमकां तें ब्रीद करतना आनी पुरो फील तितलें आमकां तितलें कळना कसं लायक म्हळ्यार तें मासार वचना मासार वचे निमित्त तें आमकां कळना बट तुमी तें स्पेसिफिकली पळोवका म्हण जाल्यार दुसरे कडेन आमगेल्या केलाल कडेन दुसऱ्या गांवांत कितलो आसा म्हणून तुमी मेजर करूं येता आनी मॅशीन हाडून पळोवका हाजे भितर पळयल्यार तुमकां तें डिफरन्स खंडीत कळटा. ओके ओके हवामान बदलावण जाता आसतना वय ताका हाजी रोल कसो आसता हा कंडापटी सो आज कसं म्हळ्यार हवामान बदलावण एक कसा करका म्हणून गव्हर्मेंटाची प्लांटेशन करका म्हणून सांगून सांगताच चडता वचन कसा करका म्हळ्यार गव्हर्मेंटान करका ताण करका मिनिस्टरान करका हांव करका म्हणून सांगून कोणें सांगनात करेक्ट आपल्यान करका म्हणून सांगून हांव फर्स्ट केन्ना लेखता की तेन्ना बदलावण जाता प्रति एकल्या जाता हवामानात बदलावण जावचे एक मेन कारण आमी रूख कट करता आसा ती हीट चड जाता म्हणून प्रति एकल्याक जाता सांगका म्हणना सो ह्या प्लांटेशन केला तशीची खंडित हवामानात बदलावण जाता हीट रेड्यूस जावचे भूमी तापची कसं नसता तें उण जावचे मस्त सहकार जाता इकोसिस्टम लायक जाता खंडीत व्हेरी नायस आता तुमगेले कोण एक 7 वर्ष जाले म्हणून सांगला ते तुम्ही झाड्डो पुराय ते कट करका पळोवका म्हण मेंटेनन्स कसले असतं की ताका ना आमी 18 महिने कसान पळयतात पळय उद्दा दिवन पळयतात पळय ते फर्स्ट एक ಸ್ವಲ್ಪ 1 वर्स हांव ಸ್ವಲ್ಪ गोब्बर दिला नंतर आता ताका गोब्बर समेत दिना ताका न्यूट्रियंट्स कसं म्हणतात आमी ताजे पल्लोच आसता न्हय त्या पल्लो सुकून पडता न्हय वर्सभर त्याची मस्त पूर जाता ताका आता रान्नांत आमी कोणे बिनी ताका गोबर दितात रुखाक आनी परत ना रान्नांत तूं गोबर कशें मेळचें म्हळ्यार ताजे पल्लोच ताका पूण त्याची ताका गोबर जाता वता सेम अंत समेताची उद्दा दिवचे समेताची 18 महिने जाले नंतर उद्दा दिवचे गतीना गोबर समेत घालका म्हणना थंय चीज जाता इम्प्लिमेंटय सुलभ आसा मेंटेनन्सय सुलभ आसा मागीर कसला आमी करूनच न्हय वा जनांक खंडीत तांतू तुमगेलें पात्र पुरा मस्त आसा कसं म्हळ्यार तुम्ही विश्व कोंकणी संमेलनान अवेअरनेस क्रिएट केलाय असल इंटरव्यू पळोवन केलो जनाक आनी मोटिवेट जाता तांणी समेताची करता ती अवेअरनेस चडता तुम्ही तुमगेला अन्नाल नावारी अशी एक अज्जाल नाव गणपती शेणै नावारी ओके ते वन नाव दिला तशी सगळ्यांनी तांतां गेले गुडगा साकतरी एक सांज जाग्यारी एक डेव्हलप करता गेल्यारी मस्त उपकार जाता आशिल्लो आमगेले नेचराक न्हय वा 8 वर्स पुढे हांव एक करका म्हणून सांगून डिसायड केलें तेन्ना एक म्हाका नांव विसरलें सुरताची एक चेल्ली कसा जाता म्हळ्यार तिका ब्रेन ट्युमर जाता तिका ब्रेन ट्युमर जाता री ती कसा करता म्हळ्यार म्हाका ब्रेन ट्युमर जावचे एअर पोल्युशन रीजन म्हणून सांगून ती 40,000 रूख वयता ती सुरतांत 40,000 सो 5 दिसांक टुगेदर प्रति एकडेन सुरत सुತ್ತमुತ್ತ ती 40,000 रूख वयता सो 5 दिसान कसं म्हळ्यार प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्यूर
जाल्ली नंतर करची पुशीची जेवची पुशी पुढे आम्ही कसं नाही ऍक्शन घेऊन केली म्हणून जाल्यार असं मस्त 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 आम्ही डिसीस आणि परत कंट्रोल करू जाता म्हणून सांगून म्हाका ಖಂಡಿತ त्या हांव आनीक प्लांटेशन करता गेलो भारी खुशी भारी लागले ते लोकल कम्युनिटी पुराय ते तुम्ही तांकां कसं म्हणटाची तांकां नंबी घेत तशी हा ते करचे व्हड एक काम असं नाही वा? वय व्हड काम नाही इष्ट काम ते आम्ही इश्टार करचे तुम्ही इश्टार काय व्हड जाता तांकां नंबी घेवका तांकां हा. कोर काम म्हणून वय ताका कसं म्हळ्यार तुम्ही कसं नाही एक काम करू मुखार सिताना पुरा जनाला सहकार पुरा जनाला मार्गदर्शन ऑटोमॅटिक मेळता वता आम्ही कसं केला म्हळ्यार लास्ट ಕೆಲವು ವರ್ಷ म्हाका रोटरी क्लब जेसी क्लब लायन्स क्लब मागीर जायंट्स क्लब तांणी पुरो आपोवन म्हाका एक रिसोर्स पर्सन जावन आपेता ती उल्लोचाक उल्लोचेक त्या तुम्ही मियावाकी ಬಗ್ಗೆ सांगे ती मियावाकी ಬಗ್ಗೆ ट्रेन करा ती जनक म्हणून पर मंगळार समेत एक किदीर होटला उडपांत एक ट्रेनिंग आसा सो थंय हांव निशुल्क जावन पुरा जनाक वचून थंय वचून हांव शिकोवन तांकां हांव ट्रेन करून दिता सो तशें केल्या कडेन निमित्त रोटरी क्लबान समेत एक 5 कडेन आमगेल्या उडपी डिस्ट्रिक्टान तुची तांणी मियावाकी फॉरेस्ट केला सो ते चेंज आसा आनी असं जाल्यार मस्त जनान उडपीन तूं हावेरीन तेकल्यान केला तांगेले एरिया पुरा टेंपरेचर उण गेला की उष्णताय पुरा ಖಂಡಿತ त्या एरिया म्हळ्यार त्यात तागेल सुತ್ತमुत्तल मियावाकी आशिल्ल्या एरियांत मागीर दुसरे कडेन पळयल्यार तुमकां टेंपरेचर इमिडिएट कळटा कांय डिफरन्स ना रान कसं लायक तुम्ही एक रुक्का मुळा वचून पळयत एक रुक्का वळा सवट पळयत तरी दुसरे रुक्काला भायर वचून पळयत रूख नातीर कडेन वचून सवट पळयत कितले हीट पळयत तुमकां मियावाकी पळोवका म्हणना एक रूख आनी एक रूख नातीर कडेन पळयल्यार त्या डिफरन्स कळता तुमकां आता पुरा फ्लॅट सिस्टम आणि येऊ नो कांपाऊंड अशील घरान तुला पुरा रूख गेलेची फ्लॅट सिस्टम आयलेची तर ते झाड काही वयत असतात सम तुम्ही लायक प्रश्न सांगला कसं लायक म्हळ्यार आयज दिसान तूं हांव मिगेल एक्सपिरियन्सांत पळयला प्रकार कसा म्हळ्यार हळ्ळी एका गांवांत आशिल्ल्या पयशीची पेंटांत आशिल्ल्या हाची इम्पॉर्टन्स गो तसो तांणी मस्त करूंक तांगेलें इंटेन्शन आसा तसाच टायमार कसा करयत म्हळ्यार रेल्वे स्टेशनाले भायर जाग आसा म्युनिसिपालिटीची जाग आसता स्कुलाची जाग आसता स्मशानाची जाग आसता परमिशन खंडीत दितात कुशेर दितात ती कुशेर तांणी स्कूल्स आसा गव्हर्नमेंट स्कूल्स आसा स्मशान आसा मस्त कडेन तुमगेला तांणी जसं न्ही इनिशिएटिव्ह घेवन केला आसा फंड कसं जावका पडता की ते स्टार्ट करताना पुरे ऑब्वियसली तुमकां फंड कसा म्हळ्यार हांगा तूं 3 रिती फंड्स आसता मुख्यವಾಗಿ एक कसा म्हळ्यार प्लांट अँड प्लांटेशन पोंड काण वोचेक आनी प्लांट्स नंतर तुमकां कसा म्हळ्यार ताका उदक दिवचेक एक ड्रिप ऑर स्प्रिंकलर थर्ड एक कसा म्हळ्यार मेंटेनन्स आनी करूंक सो टोटली तुमकां ऍक्च्युअल मियावाकी वे ಸ್ವಲ್ಪ एक्सपेन्सिव्ह जाल्यार इंडियान आमी कशी प्लांट वयतात पळय त्या एक मीटर तुम्ही प्लांट वयल्यार तुमकां खर्च मस्त उण येता बजेटा भितर गव्हर्नमेंट जो एनजीओ जो कसले दितात की काय पण हा खंडीत गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता गव्हर्नमेंट कशी म्हळ्यार तुमकां पावसाळी पशी पुढे हांव स्टार्ट करताना 3 रुपये आशिल्ली एक ससेक आतां पयरी लास्ट इयर हांव निमताना 6 रुपये आशिल्ली एक ससेक त्याची नर्सरीन तुम्ही पळयल्यार 60 to 100 रुपीज थंय आसता एक गव्हर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कसं करता म्हळ्यार तुमकां जाग्याचे आरटीसी आसा म्हण जाल्यार कृषिक आसा म्हण जाल्यार तांणी ते प्रोवाइड करता ते 6 रुपीसार करतात सो तसल तुम्ही समेत लाभ ताजे संपूर्ण घेवन घेवेत व्हेरी इंटरेस्टिंग लायक जना मस्त जन ಗೊತ್ತಾ हेस कಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಸಚಿ ಓನ್ ಪುರೆ ಸೊ ತಾನೆ घेऊन हाण ಹೋका झाड प्रति एकल्याने शिकवली म्हणजे लारी ओची मात्र नाही पळोवंक येवका ताका होड जाता कितले 18 महिने पळोवंक येवका मागीर ते होड जाता ओके येस नाईस मागीर तशीच आमी ज्या जाल्यार एक ताज सकल एक बेंच जो घालो वयता हा ब्युटिफिकेशन हे करता खंडीत नाही वा खंडीत तुम्ही जाल्यार एक तसले रन्नाले बैसून सांजवाळे एक अर्ध घंटो 1 घंटो बैसून बेसताले आरोग्य पळयती दुसरे कडेन वचून बेसताले आरोग्य पळयती हांव तुमकां गॅरंटी दिता कोण रुक्काले वयसून पार्कांत आनी पुरा स्पेंड करता ती तांणी हेल्थ कॉन्शियस आसता तांगेले हेल्थ मस्त लायक आसता तुम्ही याची बेरी कसं की ते मिराकल फॉरेस्ट अभियान म्हणून सुरू केलेलं दिसता ना कसं ते ऍक्च्युअली मिराकल फॉरेस्ट म्हळ्यार आता आमी असल सना मियावाकी फॉरेस्ट केल्यार मस्त लाभ आस मस्त मिराकल्स जाता तावळ हांव सांगिल्लें तशी तुमकां ग्लोबल वॉर्मिंग
अंडर वॉटर टेबल बयोडायवर्सिटी हा, असल तू- ಪರ ಮಸ್ತ್ ಜತ್ತ ತಾ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಏಕೆ ತಾ ಜಲ್ಲಿ ಮುಂಜಲ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ right. ತಾ ಪ್ರತಿ ಏಕ ಜನನ ಕೊರಕ ಮುನ್ಸವನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಕೋಸ್ಕರ ತಾ ಹಾವ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केला ತಂತು ಕಸ ಮಾಡರಿ ಹಾವ ऑनलाईन ಅಂತೂ निशुल्क जावन ट्रेनिंग दिता आमगेले एक मिराकल फॉरेस्ट चॅलेंज म्हणजे एक फेसबुक पेज असं थंय एक फॉर्म असं त्या फॉर्मा वचून फिल केल्ली कुडले हांव कसा करता म्हळ्यार एक 10-15 जणांना फॉर्म फिल केले म्हणजे तांकां हांव पेटोवन दिता एक आमगेला लिंक पेटोवन दिता झूम ಅಂತ येवन तांकां हांव तांगेले डाउट्स असल्यार क्लॅरिफाय करता तांकां कसान सपोर्ट जाय करता आज ही चढता वच जावन एक 6 तुलन 8 डिस्ट्रिक्ट ಅಂತೂ आमगेला मियावाकी ತಂಡ काम करतास सो खंयचे डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार नॉर्थ हा कर्नाटक ಅಂತೂ कर्नाटक ಅಂತೂ मिगेले गुलबर्ग ಅಂತ एक कलबुर्गी म्हणटा थंय एक आमगेले एक मियावाकी फॉरेस्टाची टीम असं हावेरींत असं शिवमोग ಅಂತ असं उडुपा ಅಂತ असं व्हेरी गुड सो असल्याची गदग असल एक हुबळी एक 6 तुलन 8 डिस्ट्रिक्ट ಅಂತ असं सो थंय तुम्ही त्या भागात गेली म्हणजे थंय आमगेले व्हॉलंटियर्स असतात त्यांनी येऊन तुमकां गाईड करतात त्यांनी येऊन तुमकां मार्गदर्शन दितात करू भारी लायक कोण स्प्रेड केला अवेअरनेस स्प्रेड जावका ह्या विशयांत खुशीची आणि एक तुमगेल कसं ते एक सेल्फी विथ इंक पेन म्हणून कसं की सुरू केलं त्या कसं एक मस्त अगत्य विषय असेल कसा म्हळ्यार 5 दिसांतू स्टुडंट्स आम्ही पुरा आसतना इंक पेन यूज करचे असेल कंपल्सरी आता इंक पेन पळोवच्याक ना की आतां इंक पेन पळोवचें ना तसो टायमार कसा म्हळ्यार इंक पेन यूज करना जाल्यार होडना यूज अँड थ्रो बॉल पेन यूज करता ती एक पटी यूज करचे मागीर उडोवन सोडचे त्या आनीक 101 डेंजरस एटलिस्ट रिफील पुणी चेंज करचे आसल्यार आस पळय ती तेन्ना मस्त तुमकां हें उण जाता कशें प्लास्टीक वेस्टेज उण जाता ताजेकोस्कर जल तितलो चेडवान तुल्यान पुरा जाणांना इंक पेन यूज केल्ली म्हण जाल्यार तें पोल्युशन उण जाता म्हूण सांगचेकोस्कर तें हांव मस्त पुडी काळ केलेले एक तुमगेले उडपी इन आ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವಚ್ಚೂನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ದಿಲ್ಲ ಚೆರಡುವಂಕ ಯೂಸ್ ಕರತಿ ಮುನ್ಸವನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ केला ಕೆಲವು ಹೊಡೊಡ್ ಜನಾಲೆ ವಚ್ಚೂನು ते अवेअरनेस जावं मुनसावन तांगेले सेल्फी समेत घेतलाले सेल्फी विथ इंक पेन मुनसावन केलेले मस्त लायक रेस्पॉन्स असेल तांतू प्लास्टिक ह्या जावचेकोस्कर प्लास्टिका विरुद्ध जावन एक अभियान केलेलें त्यान ते कंटिन्यू केलेलं जाल्यार जनांनी ते आमकां तो गोत ना अनलेस अँड अंटील ताजे म्हाका शिवचमकल शिवाय वय भारी लायक अशी वय एटलिस्ट कसा म्हण तुमकां तें मस्त येता चेक बरयतना मागीर इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट बरयतना तेन्ना हांव कसो म्हणटा म्हळ्यार तुमी चेक बरयतना इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट बरयतना पुरा बॉल पेनां यूज कराती जाल्यार दय दवर न्हू यूज अँड थ्रो करचे बॉल पेन यूज करूं नाका ती रिफील आशिल्ले बॉल पेन यूज कराती सो हेल्प जाता वरलाल टायमार तुम्ही इंक पेन यूज कराती म्हणटा जन केलो जनान मस्त जनान स्पंदन दिला मागीर तांणी करता आसत काय समेत व्हेरी गुड खुशी आता आमगेले प्रेक्षकांक ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಾಂಕ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಡ್ಕ जाल्यार तांगे सिंपल लायफस्टायल कशी तांणी चेंज करेत लायफस्टायल ಅಂತ ಇವತ್ತು मस्त चेंज करना साध्य ना ते कशी करेत तांणी वय 5 दिसांतू खंय असो ती जन खंय असो ती लागीं एक पार्क आसून आसता येस पार्क एक गार्डन एक स्टेडियम तसं आसता थंय तांणी एक हाफ एन अवर नेचरा वचून टायम स्पेंड करचे मागीर ना म्हण जाल्यार तांगेले घरा बाल्कनींत मस्त कसं ना कसं म्हळ्यार 5 दिसांतू हांव सांगू गेल्यार तें इम्प्लिमेंटेशन जायना पुरा जाणां गोत्त आशिल्ले विशय पुरा जाणां कसं गोतस म्हळ्यार ऑर्गॅनिक खावका लायक एक्सरसायज करका फिटनेस आसका लायक आलोचना करका म्हण सांगून पुरा जाणां गोतस बट तें करूं जायना कसं म्हळ्यार तांगेलें काम तांणी वर्किंग बिझी लायफान करूं जायना ताजे निमित्त हांव कसं करता तांगेले म्हणचे म्हळ्यार तुमी साध्य जाल्यार तितले एक दिसा एक अर्द घंटो ना म्हण जाल्यार वारा एक 2-3 पुटी एक तुम्ही देवस्थाना वचून आयिल्ले नंतर ಸ್ವಲ್ಪ टायम थंयची आशिल्ल्या पार्कांत स्पेंड कराती नेचर आवट स्पेंड कराती मागीर तुमगेल्या घरा भितरी एअर प्युरिफाईंग प्लांट्स मेळटात मस्त मेळटात तांतू हांव पळयल्या प्रकार बेस्ट प्लांट म्हळ्यार आमगेले मनी प्लांट म्हण सांगतात ते उदकांत वयता चेट्टींत वयता मागीर इंडोर प्लांट्स मदर इन लॉ टंग म्हण सांगतात ताजे मदर इन लॉ टंग म्हळ्यार स्नेक प्लांट म्हण समेत सांगतात पर्टिक्युलरली हे मनी प्लांट आनी मदर इन लॉ टंगस पळयत ते रियली वंडर ते तितलं पोल्युटेड एअर प्युरिफाय करता म्हळ्यार तितलं छान आसा अनेक प्लांट आसा अरका पाम म्हण सांगून त्या समेताची मस्त चांगाची त्या एक मिनी अश्वथा रूकुच अरका पाम
बट तांचो चॅलेंज कसं म्हणल्यार त्या रात्री कार्बन डायऑक्साईड सोडता बेडरुमा भितर दवरचे ते नॉट एडवायजेबल रात्री न्हिदताना कार्बन डायऑक्साईड सोडल्यार ते आमकां पोल्युशन चड जाता इवन दो कार्बन डायऑक्साईड सोडचे पर्संटेज मस्त उण ऑक्सिजन चड दिता खंयचे प्लांट ते म्हळ्यार ते अरका पाम म्हूण सांगून ते तुमगेले पत्रडा पानशी असता पत्रडे पान ते न्हय पपळा माड्डीशी असता नमका ओके ते मस्त चांग आसा कोण कोणान कसं करियत म्हळ्यार तांणी एक तांगेल घरान तूं बाल्कनीन तूं असल आनी पुरा आयटम दवरली म्हणजे एअर प्युरिफिकेशन प्लांट्स हें दवरली म्हणजे ताका कसं चड खर्च ना मेंटेनन्स कांय ना वारा एक पटी उदक घाल्यार पूर जाता वत अंतू नाका एका त्या बाल्कनीची कसं वत येत पडटा तितल्यान तूं पुरो तितल्यान तूं ग्रो जाता सो तसले ते प्लांट्स ओन तसले हें करून तांणी समाजाक तांगेले एक कोडुगे दिवत आनी बर्थडे जाताना कसं फंक्शन जाताना असल आयटम्स तांणी गिफ्ट जावन दिल्यार खंडीत तांणी कसं सान म्हणटा तांगेले सेवे कोरेत करेक्ट होय होय करेक्ट आनी प्लास्टिकाच पुरा यूज करतात ना ताका तुम्ही कसं म्हण सांगित खंयचे प्लास्टिक उदका बाटल्यो उदका बाटले होय हा ते एनवायरमेंटाक मागीर व्हड म्हणटा तो अवेरनेस जावका फुडें पुरा कसं नाशिल्लें म्हळ्यार हुंद दिवचे आशिल्लें एका प्लास्टिकाचे आयज दिसा कसं जालां म्हळ्यार प्लास्टिकाचे उदक दिनी म्हळ्यार मिनरल वॉटर बिस्लरी दिनी म्हणल्यार नांका मीर घालतात कसं नाही करू जायना ते फंक्शनाक गेल्यार बाटल्यो बाटल्यो असतात त्या मागीर वेस्ट कसं करतात हे उडोवचे म्हळ्यार एक क्वेश्चन येता तसल्या टायमार कसं करयत म्हळ्यार तुम्ही आतां तुमी मेल कारार पळयत मेल कारार हांव स्टिला बॉटल घेवन आयला उदकाचे सो तशीची अवेरनेस चड करचे तांणी उदक कॅरी करची एक फंक्शनान तूं ते जनरल मायंडसेट चेंज जायना अशीची आमी केल्ली म्हणजे जाल्यार विरुद्ध जावन वचचे एक बारीक कश्ट आसा तद निमित्त कसं करयत म्हळ्यार तुमी जेनाक जाल तितले उदका बॉटल कॅरी करतना स्टिला बॉटल कॅरी करचे आनी जेनाक तांणी ओपता म्हण जाल्यार प्लास्टीक बॉटल दिवचे बदला स्टिला ग्लासांत हुन उदक दिवचे असं तांणी प्रकोन केल्ली म्हणजे खंडीत बदलावणी जाता प्लास्टीक वेस्टाक तांचे एनवायरमेंटा खातीर ते भारी एक प्रॉब्लेम जाला न्हू आतां सो सामको होय करेक्ट हाजे तुमगेले मस्त सकडे तुम्ही आमगेलो टाइम काडलेलो आसा आनी मुखावेल वर्सान तूं एक 10-20 वर्सांनी हे मियावाकी सगळ्यांनी केल्ली म्हण जाल्यार तुमगेले अभिप्राय कसो तावळ सांगेल तशी आमी फर्स्ट इंटरव्यून तू तुमगेले उलयताना सांगले कसं म्हळ्यार एक महेशणे निमित्त कसं नाही जायना खंडीत तसं जाल्यार 1000 गटल्यान महेशणे रेडी करचे आमगेले इंटेन्शन सो आतां आमगेले निमित्त हनीगुडी हळ्ळा म्हूण सांगता ती एकल्यान कसं करूं जाता म्हूण सांगून केलो डाउट्स आसता एकल्यान कसं करूं जाता म्हूण सांगून खंडीत त्या डाउट तुमी आसल्यार काडात ती एक रूक वयला समेताची तुमगेले निमित्त नेचराक समाजाक मस्त व्हड कॉन्ट्रिब्युशन जाता तावळ सांगिल्लें तशें डॉक्टर रवींद्रनाथ शानबागान सांगिल्लें तशेंची शानबाग मामान सांगिल्लें तशेंची एक रूक समेत वया ती पळया ती त्याची मस्त कॉन्ट्रिब्युशन मागीर जत्त म्हण जाल्यार स्वल्प एक पटी एक काही म्हणजे सान्या जाग्यान तूं मियावाकी फॉरेस्ट करता जाल्यार तुमी परिसराक दिवचे मस्त व्हड कोडगे म्हूण सांगून हांव अभिप्राय पडटा करेक्ट आतां आमी तुमगेले फोटोज पळया समा हें खंयचे हे पयरी राज्योत्सव प्रशस्ती राज्योत्सव प्रशस्ती व्हेरी गुड कंग्रेट्स अगेन येस हे कुके सुब्रमण्य रोटरी क्लबात तांणी मियावाकी फॉरेस्ट करका म्हूण सांगून तांगेलें इंटेन्शन आसलें त्या तांकां गाईड करून तांणी इनॉग्रेशनाक आपयलेलें न्यूजपेपर आर्टिकल व्हेरी गुड हे मियावाकी फॉरेस्ट म्हळ्यार कसं नाही म्हूण सांगून विजय कर्नाटकांत एक आर्टिकल आयलो मिगेल मियावाकी फॉरेस्ट कसं नाही गणपती वना म्हळ्यार कसं नाही म्हूण सांगून तुमगेले घरचे ओके नेक्स्ट हे मिराकल फॉरेस्ट चॅलेंज म्हणून आमी स्टार्ट करतना ताजे इनॉग्रेशनाक आमी एक प्रेस मीट केल्लें ताजे त्या संदर्भांत ग्लोबल वॉर्मिंग हे शिरवान तूं आल्फ्रेड मोनिस म्हणटाले एकल्यान 35 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗೆಂತೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಏಕ 2,500 ಸಸಿ ವೈಲ त्या होडरान उडपी डिस्ट्रिक्टाचे वन ऑफ द बिगेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट हे सो मियावाकी फॉरेस्टान कशें म्हळ्यार दुसरे रिती पशी हंतू 10 वंटेन फास्ट 10 वंटेन जाग उण ग्रोथ जावचे तशी हे आमगेले मियावाकी वनाचे ಸ್ವಲ್ಪ फोटो मिगेल घराचे आता ग्रोथ भितर दिवड उपरायचे चान्स असतो की अशी निमगुचे हा दिवड म्हळ्यार दिवड रूक असेल खंय समेत येता दिवड समेत वंच अगत्य आसा त्या समेत आमगेले जीव वैविध्यान येता त्या दिवड आनी ना म्हणजे
असमतोलन ಏನ ತಶಿ ಕಸಲೆ ना तंत कसं नाही रिस्क कसं ना त्या येऊन कसं नाही असणारी येता वत्ता ಪರಿಸರ ಅಂತ परिसरांचं असलं तशी येत असं लाईक मस्त तंपा येता म्हणाल तुम्ही त्या जागेर ना प्रत्येक इकडे ना आम्ही जोडसून घेतली म्हणलेला री त्या खंडित आमका मस्त लाईक करता नाही मा सम सम असं लाय जाले हा. महेश माप तुम्ही आमगेले वाहिनीन देवनो तुमगेल विचारू आमगेलो टू वांटून घेतील असं सो तुमका मस्त धन्यवाद तुमगेला आनिवेल मुकावेले कामय चंदायर जावो म्हणून आम्ही इच्छा करताची शुभेच करताची तशीची तुमका कसं सांगू असला सांगितलं मुख्य जेवण विश्व कोंकणी वाहिनीक वीक्षकाक हांव मिगेल धन्यवाद सांगता आणि जयश्री मायक समेताची प्लस हांव मस्त कडेन चमकला असल प्रोग्रामांनी दिवचेक विश्व कोंकणीचे अरेंजमेंट्स आस पळय ती हे भारी लायक केला नंदगोपाल मामाला लिडरशिप म्हणतात प्रेझेंट मस्त लायक आसा कसं मला स्टुडिओ कसं ना प्रोग्राम शूट करता आस पळय ते मस्त टीव्ही चॅनल्सांनी पुरा उल्लोचकांनी पुरो गेला हांगाच स्टुडिओ जावं मागीर तुमगेलें अरेंजमेंट जावं तुमगेलें इन्वॉल्वमेंट कोंकणी वरजकोस्कर पुरा कोंकणी उलयताल जनाक इन्वॉल्वमेंट घेवन तुम्ही कसं करता आसा पळय मस्त लायक काम करता आसा तुमकां देव हें कोंकणी कोस्कर काम करचेक आनी इतली शक्ती दिवं आनी हें तुमगेलें भितर परिसरा समेत इन्वॉल्वमेंट आसो म्हणून हांव म्हणटाची तुमकां पुरा जनाक हांव धन्यवाद सांगता सर थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच आणि वीक्षकांक धन्यवाद आता आम्ही हंगेला उल्लन ऐकला म्हणके परिसर एक समज म्हणल्यारी आमगेल हेल्थ समजता हेल्थ समज म्हणल्यारी कसले काम करूक आमकां मन येता सो ताजे खातीर आमी कसं करता म्हळ्यार एक महेश शणै न्ही तशी हजार महेश शणै जावका म्हणटा आनी सांगता आसाची आमी सगळे प्रति एकले एक झाड वच खातीर आमगेल नेचर आउट आमी जोडसून घेवया आणि तितले न्ही एक मियावाकी रान म्हळ्यार एक झाड वच मात्र न्ही ते आमकां क्लीन आनी ग्रीन एनवायरमेंट दिता तशीची आमी सगळे प्रति एकले झाड वोवया ना नातल्यार फक्त एक हाजे अवेरनेस पण स्प्रेड केल्यार आमी सामुहिक जावन काय पण एक काम केला म्हणके जाता खंडित ह्या विशयांत आमी आमगेल प्लॅनेट हेल्दी प्लॅनेट जावका जाल्यार आमी सगळ्यांनी ओट्टू मेळून काम करता म्हणून आमी सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची आमगेले वाहिनीक सबस्क्राईब करा लाईक करा कमेंट बरयाची म्हणून सांगताची आमी मुक्ताय करता नमस्कार